हरगाव तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, अकलाव तुका जेजू, वंदन तुका जेजू, वैभव तुका जेजू, वरदान तुका जेजू, मान तुका जेजू, प्रणाम तुका जेजू, अगोळशीत तुका जय जय तुका जेजू, वजान तुका जेजू, सिलो जाऊं जेजू. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Why so this, Papa, तू आमका फोव केल्या गती तुका अर्घ दिता. या संजेच्या मागण्याक आमका परत संगत हाडल्या गती तुका बापा तुका खळ झंतावन तुका अर्घ दिता. तुझी स्तुती करता, तुका मान करता. हर एकली संगता मेळून बापा या संजेच्या वेळा तुझी स्तुती करताना तुझी दैविक सकत आमचे वयर वाळोवन दी आणि तुझी दैविक सकत आमकां अनुभव करूंक मेळोवन दी आणि तुझ्या पवित्र आत्म्याचे अभिषेक आमकां एकल्यांक जावं दी. जेजू तुका खळ झंतावन तुका अर्घ दिता. महिमा तुका, होगलाव तुका, वंदन तुका, वैभव तुका. Praise the Lord. Hallelujah. 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 तुमका समेस्त सांग्या मागण्याक स्वागत करता आमी आणि प्रत्येक जण आमी सांगता या मागण्याक सांगता मेळया आणि सर्व आमी देवाची स्तुती करूंक, देवाक अर्घ दिवंक, देवाचो उतार थोडो वेळ नियाळ करूंक आणि मागणें करूंक सांगता मेळ्ळे आमकां. देव सदांच आमकां राखून दी, सांबाळून दी आणि हे मागणें आराम करताना ताची सकत आमचे थंय वाळोवन दी म्हणून मागता. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता ते संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आणि आमी आमचेर चुकलेले आमकां शिताव तशें आमची पातकां बुगोस आणि आमकां ताळणेन पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. दमान मरिया कृपेन भरलेले सुमती जय सांगता स्त्री आमचेर तूं सदैव आणि सदैव फळची कुशी जेजो भगेन मरिये देवाची माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक ससा दितो सात आणि सिता असरोता आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 धर्मदूताचे कृत्य पुस्तक आमी वाचताना दुसऱ्या अध्यायात आमकां सांगता जेन्ना तांणी पवित्र आत्म्याक स्वीकार केले, जेन्ना पवित्र आत्मा तांचे वयर उज्याच्या जिबांनी देवून आयलो आणि ते सक्तेन भरले आणि भयंबिरान तांचे तोंड पयस केली आणि तांणी पयल्यान देवाची स्तुती केली, देवाक अर्घ दिले, देवाची महिमा हांव केली. आमी पेंतेकोस्त आचरण कर मुखार वेती आसां आमचेरी आमच्या बौतिस्मा मारिफात देवान आमकां तो पवित्र आत्मा दिल्लो आसा. क्रिस्मा मारिफात तो परतेक रिन्यूवल केल्लो आसा आणि सदांच आमच्या संगता जिवन पवित्र आत्मा आमच्या संगता आसतना आमी त्या आपोस्तलां बरी देवाची स्तुती करया, देवाक अर्घ दिवया. कित्याक म्हणटा दुसरो अध्याय 20 आनी 6 वाक्य, ह्या पसत म्हजी काळी संतोषला आणि म्हजी जीब उल्हासान गायता आणि म्हजी कुडी परवशान जियेतली. देखून या समयाची कापलदानी कृपा मागून सर्वेस्पराची स्तुती करया, देवाक आमी अर्घ दिवया, देवाची आमी महिमा वाकाडया. Hallelujah, hallelujah, worship you, Jesus, mighty God. Reside among us, reside in us, O Lord. Worship you, Almighty God. Worship you, Almighty God. Hallelujah, 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 hallelujah. Shala raba 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 raba. Thank you, Jesus. We worship you, Almighty God. Almighty God, we worship you. Faithful God, we worship you, Jesus. We worship you. We worship you. We worship you. We worship you. Aradan tuka, aradan tuka, aradan tuka. Somya Jesu, hoglap tuka, mahima tuka, ergan tuka somya Jesu, ergan tuka somya Jesu. Shira tito todo borro kombi araba shiandara kalaba. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We worship you, worship you, worship you, worship you, worship you, worship you. Ila raba shala ba 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 ba. Hallelujah, hallelujah. सर्वेस्पराक स्तुती कर. Hallelujah, 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 सर्वेस्पराची स्तुती करूया, महिमेवंताची कृत्यानी आळया. सर्वेस्पराची स्तुती करूया,
महिमेवंताची कृत्यानी आळ्या सर्वेस पोराची स्तुती करूया महिमेवंताची कृत्यानी आळ्या सर्वेस पोराची स्तुती करूया महिमेवंताची कृत्यानी आळ्या सियोनाच्या निवास्यान बोप मारा सियोनाच्या निवास्यान बोप मारा कित्याक देव आमचे मोदे जिवंत आसा कित्याक देव आमचे मोदे जिवंत आसा हालेलुया हालेलुया सर्वेस पोरा स्तुती करा हालेलुया 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 सगळे आमचे कष्ट तो आळू करता आमचे दुःख तो पुसून काढता वर अधिक वचन आमचे सगळे तो वावयता आणि सगळीचो संतोष तो आमकां दिता ताची स्तुती करया सगळी आमी कश्ट केले आणि वचन वयतले तुम्ही म्हजे वर्ष सरसीन येया म्हणून सांगता जेजू माते वचन वंजला 11 अध्याय 30 आणि 8 वाक्यांत समियान जेजू आज आमच्या सगळ्या कष्टतल्यांक आणि रडतेल्यांक बुजवून दिवंक भरादीक वचन वयतल्यांक सुडखा दिवच्या खातीर तुझ्या पांयां त्याला भेटेन दिता ह्या स्तुतीच्या वेळार तुझी दैवीक सगळ्यांचे थंय वळवणे दी आणि सगळ्या कष्टतल्यांचे कष्ट आळू जावन दी रडतेल्यांचे दुःख तो पुसून काढ भरादीक वचन त्यांचे तांचे पयस कर आणि सगळीच्या संतोषान ताका वांठेली कर या घडी नीरा बाबा रे केले बरे जगशात दरबार करे बरे कष्टतेल्यांचे कष्ट हाळू करता रडतेल्यांचे दुःख पुसून बुजवून दिता कष्टतेल्यांचे कष्ट हाळू करता रडतेल्यांचे दुःख पुसून बुजवून दिता भरादीक वजन आमचे तो वावयता भरादीक वजन आमचे तो वावयता सर्गीचो संतोष आमकां दिता सर्गीचो संतोष आमकां दिता हालेलुया हालेलुया सर्वेस पोरा स्तुती करा हालेलुया 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 सर्वेस पोरा स्तुती करा हालेलुया सर्वेस पोराची स्तुती करूया महिमेवंताची कृत्यानी आळ्या सर्वेस पोराची स्तुती करूया महिमेवंताची कृत्यानी आळ्या सियोनाच्या निवास्यान बोप मारा सियोनाच्या निवास्यान बोप मारा कित्याक देव आमचे मोदे जिवंत आसा कित्याक देव आमचे मोदे जिवंत आसा हालेलुया 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 सर्वेस पोराक स्तुती करा हालेलुया 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 सर्वेस पोराक स्तुती करा हालेलुया हालेलुया आराधना प्रभु येशू शिथाला रखोरबो शांदारबा हालेलुया हालेलुया सर्वेस पोराक स्तुती करा हालेलुया 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 सर्वेस पोराक स्तुती करा हालेलुया सुखानातल्या झरीतले नितळुदाक पियेवंक आमकां तो लाभयता सुखानातल्या झरीतले नितळुदाक पियेवंक आमकां तो लाभयता भुकेल्या परचेची भूक थांबयता भुकेल्या परचेची भूक थांबयता सर्गीच्या जेवणान दादोस करता सर्गीच्या जेवणान दादोस करता हालेलुया हालेलुया सर्वेस पोरा स्तुती करा हालेलुया 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 सर्वेस पोराक स्तुती करा हालेलुया
हालेलुया हालेलुया सर्वेश्वराक स्तुती करा हालेलुया Worship you, Almighty God. We bow down before you, Jesus. Ita ta 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 baraba. हालेलुया हालेलुया सर्वेश्वराक स्तुती करा हालेलुया 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 God of hosts, we worship you, Araba. हालेलुया हालेलुया सर्वेश्वराक स्तुती करा हालेलुया 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 सर्वेश्वराक स्तुती करा हालेलुया हालेलुया सगळी स्तुती करूया, आराधना करूया आमच्या देवाची. शीतो तो बोराबारा. We worship you, Almighty God. Tida 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 tida. We rokobo shiandarabara baba. Thank you, Jesus. Oh Lord, let our praises be lifted up to you, Jesus. Halaraba tarabara bara 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 bara. Shito tolo korombo tikandala bosha da 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 baro. Ira batikandala bosha daraba. Tala bara 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 bara. Worship you, worship you, worship you, worship you. Tala bara 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 bara. Thank you, Jesus. 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 आशीर्वाद मी जोड काढयो तुझ्या वाटे नमका सलय पवित्र तुझ्या वाटे नमका सलय पवित्र तुझ्या वाटे नमका सलय पवित्र आमका तयार करदोरली हर एक समृद्धीचे जीवित आमका मिळू दी पवित्र आमका मिळू दी पवित्र आमका सगळं मिळू दी पवित्र वारा बाबा हीरा बाबा जीसस जीसस हालेलुया हालेलुया सर्वेश्वराक स्तुती करा हालेलुया 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 सर्वेश्वराक स्तुती करा हालेलुया 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 आराधना येशू हराबा बाबा सोतो tomo kolomboraba. Thank you, Jesus. Tarakamba rotto bosha tataraba tikia borosha la bara 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 bara. Hallelujah, hallelujah. Oh, pour out your fire upon us. Pour out your fire upon us, Holy Spirit. More of your fire, more of your fire, more of your fire. Fire upon us. Consume every wickedness, every blocks, every chains be broken in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus, we are gathered in your name to be your free people, Lord Jesus. Oh Lord, Korobo, lead us to freedom, O Lord. Tingarabo Shadara Kandala Bokorobo. Hallelujah, we worship you. Hallelujah, Almighty God. Oh la Karabashia Tataraba. Shototodo, Uns Devtu, Serves Portuns Zaunasai. Worship you, Lord. Aradan Tukasomia, Hoglap Tukasomia, Maima Tukasomia, Wandan Tukasomia, Tika Tika la Bosha de Hikanda la Bokorobo. Săgli स्तुति करूया या वेळेला. Let's continuously praise and worship the Lord. Tirabosha, 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 raba 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 raba. Shototodo, तुमची स्तुती बापा ते भाऊचे बरी स्तुती करा या वेळेला. शिकाला रबांदा राखोतोरबो. Tira ba 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 ba. We worship you. Argan tuka sumya Jesu. Argan tuka sumya Jesu. Argan tuka sumya Jesu. Aradan tuka sumya Jesu. Argan tuka sumya Jesu. Aradan tuka sumya Jesu. Arsidan tuka sumya Jesu. Hallelujah, 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 hallelujah. Shalara ba 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 ba. Shototorobo karamdia tikiyoto shiaraba. Halarabo shandaraba. Yeshu turukumiyatushura. Chikiarobo Holy Ghost, we worship you. Angolo boro toto Jesus. Unsutu, unsutu.
Shandara Barakara Balaraka Jesus Jesus Oh Yesu, Hallelujah Rakaba Baba Barakala Barakala Shandara Barakara Balaraka Yesu, Waraka Baba Hiralaka Baba Shandara Barakara Balaraka Jesus Yesu, Thank you Father, thank you Jesus, thank you Lord, thank you. Praise you, Lord. कोणगी एक मागून असा प्रत्येक जण आपल्या भुरग्यांक कोणा खातीर मागून असा देवाचे उतार परगट करच्या खातीर आनी देवाच्या महिमेंत ताणें वांटेल जावं देवाचें काम करच्या खातीर कोणगी एक आवय बापूय जावं ती कोण ताच्या भुरग्या खातीर मागते आसा ह्या भुरग्याक जेजू ह्या वेळार प्रिचिंगाचे गिफ्ट दिवन आशिर्वादीत करता देवाची स्तुती करून तांकां मुखार येवंक आदार दिता सगळे तांचे त्या भुरग्या ते आसलेले वायटाचे सगळे सगळे हुमठून काडता नितळ करता पवित्र करता आनी देवाच्या राजा खातीर काम करच्या खातीर त्या भुरग्याक विसरून करता अभिषेक करता कोणी मागता जाल्यार तुमच्या भुरग्यां खातीर क्लेम करा आनी तुमच्या भुरग्याक समर्पण कर दी देवाच्या सेवे खातीर कोण तुम्ही भेटूंक तयार आसा जाल्यार ह्या वेळार जेजू त्या भुरग्याक आशिर्वादीत करता ह्या वेळार तुमच्या भुरग्याक समर्पण कर दी ह्या वेळार दैवीक सत्यान त्या भुरग्याक बघता सर अवघडांतल्या त्या भुरग्याक राखता अनवरांतल्या भुरग्याक राखता सैतानाच्या पासांतल्या त्या भुरग्याक राखता असली परिस्थिती तुमच्या जिवितांत येतली की ताचे वरवीं साहित्य बरेपण जातले संवसाराचेर ताचे वरवीं देवाची शिकोवण सगळ्या वाटेनी परगट जातली प्रसार जातली असल्या भुरग्याक एक विसरून काढता आणि आशीर्वादित करता कोण तुमच्या भुरग्याक मागता जाल्यार ह्या वेळार क्लेम करा तुम्ही मेसेज करा ह्या वेळार येतकडे येता भुरग्या खातीर आमी आनीक विशेष तरान आज अभिषेक जावच्या खातीर आमी मागता तुमकां कोणाकी आशा आसा जाल्यार तुमकां कोणाकी अत्रेक आसा जाल्यार तुमच्या भुरग्यांनी सेवा करीचे म्हणून असली कोणी आसा जाल्यार संदेश ह्याच वेळार क्लेम करा ह्या वेळार आनी मागा वा राखा बाबा हिर लखा बाबा शंदर बरे कर बल रकल जीसस थँक यू फादर थँक यू जीसस थँक यू लॉर्ड थँक यू लॉर्ड थँक यू लॉर्ड प्रेज the Lord, glory and mighty God, hallelujah, worship Lord Jesus, thank you Father, thank you Jesus, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, Waraka Baba Baba Rakala Varada Shira Jesus, 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 thank you Lord Jesus, thank you Lord, 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 praise the Lord, glory and mighty God, hallelujah, worship Lord Jesus, 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 Jesus. Thank you Jesus. देवाची सगत आम्ही अनुभव करी असले अभिषेक असले अनॉइंटिंग हांगा वाळती आसा मगोच्या भावा आनी भयणी तुमच्या घरांनी वाळती आसा तुम्ही खंय रावतात आनी खंय तुम्ही आतां प्रदर्शन प्रतीक जावन तुमच्या मोबायलार जावं टीव्हीर जाल्यार पळयता जाल्यार ह्या वेळार ही सखत तुमच्या घरांत वाळून येता तसले अभिषेक तसले अनॉइंटिंग सरिस्पोट देव आपल्या पुता मारी पात पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन ह्या वेळार भरती आसा वाऱ्या का बाबा हिरला का बाबा संदूर बंद पा सगळे तुटून घालते आसा ह्या वेळार तुटून घालते आसा वरा बाबा रकला जीजा 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 ला का बाबा जीजा बाबा रखला वर दगा शंदर वर करबल रखला जीजा 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 वर का बाबा हिरला का तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना महिमा से तेरी तू इस जगह को भर जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर हाले हालेलुया 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 Worship you, Lord. Bless the vanity of तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना महिमा से तेरी तू इस जगह को भर
जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर, हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया 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 हालेलुया। येशुआ दिबातो कोम्बोबोराबा, येशुआ ratititititi araba shalamandaraba। हालेलुया Worship you, Jesus Christ. Yeshua rondi aranda la komborobo shadada tikarobo kolobo shadada. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you for your grace, Lord. We worship you, Lord Jesus. करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, हाँ यीशुआ ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है। यस लॉर्ड, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। तो गाओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। We worship you, Lord. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Tirabaraba shadada kolobo. सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू है मेरा पिता। हालेलुया हालेलुया
Shatarababa. Worship you, Jesus. Harababa. Hallelujah. More of your fire upon us, Lord. Oh Lord Jesus, dwell in us, 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 oh Lord. Ababa. सगळी स्तुती करूया. शिथितिया. Worship you, Jesus. जायत्या जाणांक पवित्र अनुभव मेळचे आसा ते प्रत्येक जावन ते अभिषेक तुमकां भोगून आसा तुमच्या ह्या वेळार जिवितांत तुमच्या कुडीन ते भोगून आसात ह्या वेळार विशेष तरान एक करंट शॉक मारले बरी एक थंड उदक आंगार वतले बरी कसले पुरा अनुभव जाते आसात एक एकल्यांचे ल्हव सगळी उबे रावल्या असले पुरा अनुभव जाते आसात जायत्या जाणांक त्या पवित्र आत्म्याची सकत तुमचे ते वाळची ते तुका अनुभव दिते आसा वा राखा बाबा हिरा लका बाबा सुंदर बरे करबल रकल जीसस 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 हालेलुया 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 वा रका बाबा हिरा लका बाबा सुंदर बरे करबल रकल जीसस Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, our Holy Ghost fire, Holy Ghost fire. Lord Jesus, thank you, Father, thank you, Jesus, thank you, Lord, thank you, Lord. Praise the Lord, glory to mighty God, hallelujah. Worship Lord Jesus, 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 Jesus. Thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. Praise the Lord, glory to mighty God, hallelujah. Worship Lord Jesus, 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 hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. दैविक सगत वाळून या वेळा हवी एकल्यांची पिडा आशिल्ल्या गुण सावन या वेळार दैविक सत्यन बाबा हर एक कितें वायट आसा खोटेपण आसा सगळे पिडा आशिल्ल्या तुज्या उशान भस्मन वचून या वेळार भस्मन वचून या वेळार सुटका मेळून दे एकल्याक सगळ्यांक सुटका मेळून दी जेजू तुझ्या नामान सुटका मेळून दी तुझ्या नामान सुटका मेळून दी वर का बाबा शेकला सुंदर बरा करबा खंयच्याय वायटाचे सकत दुस्त जाल्यार या वायटाच्या सत्तेवरी खंयची पिडा आशिल्ल्या आयल्यार या वेळार तुझ्या नामान ती पयस वचून दी ती नास सावन दी जेजूच्या पवित्र नामान वर का बाबा शिरला का बाबा सुंदर बरा करबा वर बाबा हिरला का बाबा सुंदर बरा करबा रखल जीसस 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 थैंक यू लॉर्ड जीसस जय बाबा सुंदर बरा करबा रखल जीसस थैंक यू फादर थैंक यू जीसस थैंक यू लॉर्ड मस्त जाणांक कुडीन जातले इन्फेक्शन कसलें जावंक पुरो शेळीचें जावंक पुरो या लंग्स इन्फेक्शन जावंक पुरो या खंयची एलर्जी जावंक पुरो खंयचें हें इन्फेक्शन जाल्लें बॉडींत आसलें जेजू ह्या वेळार कान उडयते आसा सुडका दिते आसा कोणाक आसलें कुडींत इन्फेक्शन आसा जाल्यार या एलर्जी इन्फेक्शन या लंग्स इन्फेक्शन खंयच्याय तराचें इन्फेक्शन सायनस प्रॉब्लेम असले पुरो समस्या आसल्यार ह्या वेळार मागा तुमी क्लेम कर मागा हे संदेश जेजू गुण करते आसा आपोडते आसा हर एक या इन्फेक्शन कुडींत आसलें प्रत्येक लंग्सचे इन्फेक्शन जेसू गुण करते आसा आपडते आसा वेळार वर का बाबा शिरला का बाबा सुंदर बरे करबला रकल जीसस थैंक यू लॉर्ड जीसस थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड praise the Lord glory for mighty God hallelujah worship Lord Jesus baba shira ka ba sunder bare karbala rkal Jesus 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 thank you Father thank you Jesus thank you Lord praise the Lord glory for mighty God hallelujah worship Lord Jesus सगळी सकत देवाने असो वेळवो
एक गडीभर दोळे दंबाडी तुमकंच तुम्ही समर्पण कर दिया या वेळार जेजूच्या पांयां समर्पण कर दिया या वेळार सर्व आमकां आमी खाली करया आमी कितेंच नाही आमी येताना काय हाडूंक ना वयताना काय व्हरचें ना जे कितें दिला देवान दिला देवाचें तें जावन आसा देखून ह्या वेळार समर्पण कर दिवया आमचें सगळें जिवीत खाली करया ह्या वेळार आनी खाली असल्यान मात्र नवे संगती बरोवंक जाता खाली ना जाल्यार खंयचेय बरोवंक जायना आमचें जिवीत खाली करया एम्प्टी करया तुमचें हर एकल्याचें जिवीत एम्प्टी करा तुमचें मन एम्प्टी करा तुमचें काळीज एम्प्टी करा ह्या वेळार देवाची कृपा तुमच्या मतीन काळजान भरून येवची तुम्ही पळयतल्यार विशेष जावन देवाची सकत ह्या वेळार देवण येवची तुम्ही पळयतल्यार दैवीक सत्यान तुम्ही भरतल्यार त्या वेळार देखून मागा ह्या वेळार हिरा बाबा रेखला बरं दगा सुंदर म्हजो देव तुमच म्हजो देव तुमच म्हजो आसरो तुमच म्हजे कोटे तुमच म्हजे कोटे तुमच म्हजो कोरोई तुमच म्हजो देव तुमच म्हजो देव आराधन करता सगळ्या या काळजान मुखामोळ सोदता म्हज्या जिवितांत सेवा हांव करता म्हज्या सर्वस्वांत हांव तयार आसा आराधन करता सगळ्या या काळजान मुखामोळ सोदता म्हज्या जिवितांत सेवा हांव करता म्हज्या सर्वस्वांत हांव तयार आसा हांव तयार आसा सोम्या हांव तयार आसा सोम्या हांव तयार आसा सोम्या हांव तयार आसा बोलो राबाशी ती हांव तयार आसा सोम्या हांव तयार आसा सोम्या हांव तयार आसा ओ सोम्या शाला बाबा हांव तयार आसा तुमच म्हजो रक्षक बाबा रेखला बरं दगा वय सम्या तुमच म्हजो वैज जेजू वय सम्या तुमच म्हजो वयस तुमच म्हजो सकल सुंदर बरं तुमच म्हजो देव तुमच म्हजो रक्षक तुमच म्हजो वैज तुमच म्हजो सकल तुमच म्हजो देव आराधन करता सगळ्या या काळजान मुखामोळ सोदता म्हज्या जिवितांत सेवा हांव करता म्हज्या सर्वस्वांत हांव तयार आसा आराधन करता सगळ्या या काळजान मुखामोळ सोदता म्हज्या जिवितांत सेवा हांव करता म्हज्या सर्वस्वांत हांव तयार आसा सगळीं परत्यान गावया आराधन आराधन करता
सगळ्या या काळजात मुक्कामोल स्वतः मोजा जिवितात सेवा हांव करता मोजा सर्वस्वां हांव तयार आसा हांव तयार आसा सोया हांव तयार आसा सोम्या हांव तयार आसा सोम्या हांव तयार आसा तुजी सेवा करूंक हांव तयार आसा हांव तयार आसा सोम्या तुका म्हजो राय करूंक हांव तयार आसा शाताला राबा बाबा तुजे उतरा प्रमाणे जिवंक हांव तयार आसा तुजे सत्य सोबी जिवंक हांव तयार आसा सोम्या हांव तयार आसा ओलोरोबो शादाराबा तिकी आरबो शालाबा बाबा हांव तयार आसा सोम्या इंदार करया या वेळार इंदार राबा 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 शोतोरोबो शालाबा बाबा हांव तयार आसा सोम्या हांव तयार आसा ओ तो बो शातारा बाबा 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 हांव तयार आसा सोम्या हांव तयार आसा सोम्या हांव तयार आसा सोम्या हांव तयार आसा हांव तयार आसा तुजी सेवा करूंक सोम्या तयार आसा तुजे संगता जिवंक हांव तयार आसा तुजे हर एक काम करूंक सोम्या हांव तयार आसा तुजो मोग करूंक तुजो पाटलाव करूंक हांव तयार आसा जेजू तुजे हर एक उतर आयकूंक हांव तयार आसा त्या उतरा प्रमाणे जिवंक हांव तयार आसा तुजे उपदेश पाळूंक हांव तयार आसा म्हाका कृपा लाभय तुजी कृपास म्हाका पुरो सोम्या बाबा 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 तुजी कृपास म्हाका पुरो सोम्या तुजी कृपास म्हाका पुरो वारा का बाबा हिरला का बाबा जिजा तुझो रक्षक तू म्हजो रक्षक बाबा तू म्हजो रक्षक तू म्हजे दायज जावन आसाय तू म्हजे सर्वस्व जावन आसाय जेजू आराधन तुका जेजू महिमा तुका जेजू ग्लाब तुका जेजू वंदन तुका जेजू वैभव तुका जेजू आराधन तुका जेजू हिरा बाबा ये पवित्र आत्मा तू देवणी एकल्याच्या जिवेन तुझ्या उज्याच्या जीवानी देवणी हर एकल्याच्या जिवीत नवे करून घे हर एकल्याच्या जिवीतान बदलावण हाडून घे हर एकल्याच्या जिवीताचे कष्ट हळू करून घे ये पवित्र आत्मा तुझ्या वाटाने सोडून घे देवाची सकत जनांची कृपा देऊन घे देवाची ओळख देऊन घे पवित्र आत्मा बाबा राखला बरं चंदर बरं करबला रखला वारा का बाबा हिरला का बाबा चंदर बरं करबला पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा कृपेन भर पवित्र आत्मा कृपेन भर पवित्र आत्मा अभिषेकित कर आमकां पवित्र आत्मा सत्तेन भर पवित्र आत्मा सत्तेन भर पवित्र आत्मा सत्तेन भर पवित्र आत्मा आमचे ती देवणी आमचे ती वस्ती कर पवित्र आत्मा सत्तेन भर पवित्र आत्मा तुझ्या जाणवायेन भर तुझे कृपेन भर आला बाबा बाबा पवित्र more of your fire more of your fire more of your fire shila rakala boshala baba 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 tarato shatara bara 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 shiata to shatala rapa shataraba shatala ropo shalaba thank you Jesus la 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 radava shalaba torobo shata in the name of Jesus irato shadarata talabara kandala boshala bara 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 oh thank you Jesus
Lord Jesus, let your power flow, Lord Jesus. Touch them. Heal them, set them free, Thank you, Jesus. Thank you, Hallelujah. Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Worship you, Almighty God. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Hallelujah. Jesus. मस्त जनांक जेजून आपटला आयच्या दिसा हे विशेष जावन ताची सकत आमचे थंय वाडल्या दैवीक सकत आमचे थंय वाडल्या आनी तो जावन आसा आमचो आदार आनी कृपा आनी आयच्या दिसा आमकां देवान सगळें आज फावो केलां देवाची काकुळट आनी कृपा आमकां लाभल्या प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 देखून आज थोडो वेळ देवाच्या उतार आमी आयकुया देवाच्या उतराची सकत आमी जाणा जावया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जोनच्या वांजेलांत एक उतार आमी वाचता आनी प्रत्येक जावन तें उतार जावन आसा 19वा अध्याय 30वें वाक्य जॉन चॅप्टर 19:13 सांगता जेजून तो शिरको सकतस म्हळें संपदलें आनी तकली बागावन आपलो आत्मो ओपोवन दिलो संपदलें म्हळ्यार सगळी संगती कंप्लीट जाली म्हणून अर्थ तुज्या जिवितांत म्हज्या जिवितांत कितें पुरो आमकां ह्या संवसारांत जाय कितें पुरो आमकां सर्गीच्या राजाचें वैभव तें सगळें जेजून संपूर्ण जालें थंय संपूर्ण जालें कंप्लीट जालें आनी कितेंच बाकी ना देखून आज आमी त्या उतरा विशयान थोडो नियाळ करया संपदलें म्हळ्यार ताचे विशयांत चड आनी चड नियाळ आज आमी करया मगाच्या पावरून एक उतार आज नियाळ करया संपदलें जेजू प्राण करच्या पयलें सांगलेलें उतरार आनी तें संपदलें म्हळ्यार कंप्लीट जालें म्हजें मिसांव कंप्लीट जालें ह्या संवसारांत कितें लोकांक जाय आसलें आनी कितें लोकांची गरज आसा गे त्यो सगळ्यो संपूर्ण ते काडटा आनी संपदलें म्हणटात संपूर्ण जालें देखून आज आमी त्या विशयांत नियाळ करया आमी आमकां प्रोवर्ब्स म्हणण्यो गादीचो पुस्तक म्हणण्यो 11वा अध्याय 30वें वाक्य आमकां अशें सांगता प्रोवर्ब्स चॅप्टर 11:30 सांगता प्रामाणीकपणाचें फळ जिविताचो रूख जेजू जावन आसा तें प्रामाणीकपणाचें फळ आनी तो जावन आसा जिविताचो रूख पूण जुलूम जीव काडटा जुलूम आनी वायट आनी खोटेपण जेजूचो जीव काडटा पूण जाल्यार तो जीव काडटा न्हय ताणें ह्या संवसाराक कितें पुरो जाय तें सगळें आमकां तयार करून दवरलें आमी जल्मोवच्या आदींच आमच्या जिवितांत आमकां कितें पुरो जाय कितें पुरो गरज आसा तें सगळें कळीत आसा आमकां आत्मीक तरान वाडवळें कितें पुरो गरज आसा तें सगळें पातकातावन मेकलें करचें आनी वायटातावन वायटाच्या सक्तेक विरोध रावन जैत जोडचें आनी सगळ्या संवसारांत आमकां जिवितांत कितें पुरो जाय कुटुंबांत कितें पुरो जाय भुरग्यांच्या जिवितांत कितें पुरो जाय तें सगळें आमकां तयार करून दवरलां त्या जिविताचो रूख जावन आसा तो आनी ताका जुलमान नाश केलो म्हणटा जुलमान ताका लागड काडलो जुलमान ताका मरणाची शिक्षा दिली नितीवंतपणा खातीर तो मरण पावलो नितीवंतपणाचें ताचे हातेर जावन आसलें म्हूण सांगता पवित्र पुस्तक उगड्यापणाचो ग्रंथ आमकां सांगता 5वो अध्याय 12वें वाक्य रेव्हेलेशनांत चॅप्टर 5:12 सांगता सिंहासनाच्या चार जिव्यांच्या आनी मलगड्यांच्या भोंवतणी रावून व्हडल्या ताळ्यान ते म्हणटाले जिवेश मारलेले त्या शेळयेक फावो तो सर्व पदवी आनी तशेंच ग्रेस्तगाय जानवाय बोळ मान महिमा आनी स्तुती पळया जेजूक जिवेशी मारलेल्या ती शेळी म्हळ्यार ताका कुर्सार उमखडल्या उपरांत थंय ताणें सांगलेलें तें उतार त्या उतरांत कितें आसलें तशेंच ताचे थंय आसली पदवी सर्व संवसाराचेर पदवी ताका आसली सर्गींच्या राजाची पदवी ताका आसली पाताळाची पदवी ताका आसली आनी तशेंच ग्रेस्तगाय जाय तितली ग्रेस्तगाय कित्याक सगळें ह्यो संवसार रचला ताच्या हातान सगळ्या संवसारांत कितें आसा ती ताची ग्रेस्तगाय आनी ताचे कडेन आसा जानवाय सर्गींची जानवाय जायते बरे मनीस ती जानवाय जोडून आज संवसारांत व्हडलें नांव करून काडून गेल्लें ती जानवाय आनी सामुएलाक मेळिल्ली ती जानवाय आनी सोर रायांक दिल्ली ती जानवाय आनी साल्मोंग रायाक दिल्ली ती जानवाय ती जानवाय ताचे कडेन आसा ताचे कडेन आसा बोळ
कोणच्यात वैर विडो जुश्चतले बोळ ताचे तें आसा आनी मान आनी महिमा ताची स्तुती आनी सगळें ताका फावो कित्याक आमकां कितें ह्या संवसारान जाय सगळें ताचे तावन आमकां मेळ्ळां ऑलरेडी आमकां आनी मेळोवंक कांय ना आमी कित्याक पळया जेजूचे विशयंत आनी चड आमी नियाळ करया हेब्रेवांचें पत्र आमकां सांगता पयलो अध्याय 2 वाक्य हेब्रेव चॅप्टर 1:2 सांगता पूण ह्या शेवटीच्या काळार आपल्या पुता मारिफात तो आमचे लागीं उलयला जेजू मारिफात सर्वेस्पर देव आमचे लागीं उलयला हाका ताणें सगळ्यांचो वारिसदार नेमला आमच्या सगळ्यांचो वारिसदार आमकां सगळ्यांक गायडन्स ताचे आमकां सगळ्यांक अधिकार तासो आनी ताणें आमकां त्या ताच्या हाताखाल दवरला तो आमचो वारिसदार आनी हाचेच मारिफात ताणें पयलें सगळी सृश्टी रचली सगळो संवसार आसलो ह्यात जेजू मारिफात सगळी सृश्टी केल्ली बापान ह्यात जेजू मारिफात आनी तोच हाचेच मारिफात ताणें पयलें सगळी सृश्टी रचली म्हूण पवित्र पुस्तक सारकें क्लियर करता देखून आज आमचे दुबाव सगळे पयस करया जेजून संपदलें म्हळ्यार ताचो अर्थ कितें ह्या विशयांत आमी चड आनी चड नियाळ करया मगच्या भाव आनी भयणी आज तिमोथीच्या 2 पत्र आमकां सांगता 2 अध्याय 20 आनी 1 वाक्य 2 तिमोथी चॅप्टर 2:21 सांगता जर कोण एकले असल्या कदीम अवगुणांतली आपणाक धुवन नितळ करता तो एक उत्तम उपयोग पडटा तें आयदान जाता धनियाक म्हणून भेटवून दिल्लें तें ताका उपकारा पडटा आनी अर्याक उत्तम सेवे सत्कारान उपकारता तसलें आयदान तो जावंक पावता पळया आमी एक उपयोग पडनातली आयदानां आसलीं आमकां देवान एक उपयोग पडचे बरी तें आयदान केलां आनी उत्तम उपयोगाक पडचे बरी पयलें जावंक पुरो आमी आयदानां आसल्या पूण कोण सगळ्यांक उपकारा पडनातलें जावंक पुरो पूण आतां आमकां एक आयदान केलां सगळ्यांक उपयोग पडचे बरी आमकां ताणें केलां उत्तम आयदान केलां आनी आमकां उपयोग पडटा तसलें आयदान ताणें केलां धनियाक म्हणून भेटवून दिल्लें धनी कोण जेजू क्रिस्त म्हजो आनी तुजो धनी हे आयदान म्हळ्यार आमचें जिवीत धनियाक भेटवून दिल्लें म्हळ्यार जेजूक भेटवून दिल्लें आनी जेजू मारिफात आमी आयिल्ले ह्या संवसाराक जेजू मारिफात आमी जियेता आनी जेजू थंय आमी पाटी वेताले देखून जेजू मारिफात आमकां भेटवून दिल्लें तें आनी ताका उपकारा पडटा तसलें एक उत्तम सेवे सत्कारान उपकारा तसलें आयदान तो जावंक पावता देखून आमकां आनीक चड आनी चड बरें आयदान करच्या खातीर कशें देव जावन आसा कुंभार आमी जावन आसा माती जेरेमिया चॅप्टर 18 वाचल्यार आमकां कळटा जेन्ना सर्वेस्पर देव जेरेमियाक सांगता वच कुंभाराच्या घरा आनी कुंभार कालें करता पळय आनी हांव थंय तुका संदेश दितलो म्हणटा आनी जेरेमिया एका कुंभाराच्या घरा पावता आनी कुंभाराच्या घरा कुंभार आपल्या चक्राचेर बसोवन ते एक आयदान करते आसलो मातयेचें आयदान करते आसतना तें सगळें जाताना म्हळ्यार ताच्या हातान पाड जालें म्हणटा तो परतेक ती माती मोडटा आनी तेणी दुसऱ्यान ते ताच्या सोबीत आयदान करता तेन्ना सर्वेस्पर देव जेरेमिया कडेन उलयता पळय ह्या कुंभारान कितें केलें तुमी पळयलें गी ताच्या हातान पाड जाल्लें तें आयदान परत ती माती मोडलो आनी एक नवें आयदान केलें तशें इस्रायल परजा म्हज्या हातान माती आनी हांव तांकां एक नवें आयदान करतलो देखून हें आयदान म्हाका आनी तुका देवान केल्लें तें आयदान आमी एका टायमार आमी देवा सांगता नासल्या वेळार देवाची खरी वळख नासल्या वेळार बरी एक क्रिस्तांव जावन आसल्या वेळार आमकां तें कदीम आयदान तें सगळें मेल्ट करन मोल्ड करन आनी एक नवें आयदान सर्वेस्पर देवान म्हाका आनी तुका केलां आनी ह्या आयदान सगळ्यांक उपकारा पडचें तसलें देवाक म्हणटा तसलें देव ह्या आयदानाचो उपयोग करता ताका खंय जाय तें उपयोग करता देखून हें पुरा ताणें काम केलां जिवंत आसतना 30 आनी 3 प्रायर आसता म्हणसर त्या ल्हान थावन येदोळ ताच्या 30 आनी 3 प्राय म्हणसर हें सगळें ताणें केलां तें संपदलें म्हणल्यार ही पुरा कामां कर जाल्यां ताची आनी मुखार सांगता पळया इसाया प्रवादी आमकां सांगता 20 आनी 6 अध्याय 12 वाक्य इसाया चॅप्टर 26:12 सांगता सर्वेस्परा तूं आमकां शांती दिताय कित्याक आमी येदोळ करूंक पावल्या तें सगळें तुवेंच आमच्या तर्फेन केलां पळय आमी ह्या संवसारान कितें करचें आसलें तें आमच्या तर्फेन देवान ऑलरेडी केलां आपल्या पुता मारिफात सगळें काम ताणें केलां आमी करचें आसलें कामां आमच्या तर्फेन देवान तें संपूर्ण केलां ताच्या पुता मारिफात तें संपूर्ण केलां आनी तें संपदलें म्हूण सांगता जेजू
देखून संपदल्या म्हळ्यार अर्थ कितें जावन आसा ही सगळीं उतरां त्या उतराक लक्ती जातात. संपदल्या म्हळ्यार उतराक लक्ती जातात ही सगळीं उतरां आमी पळयता. मागीर प्रोवर्ब्स मुन्य पुस्तक गादीचं पुस्तक 11वा अध्याय 18व्या वाक्यांत आनीक सरीत म्हाका म्हणटा पळया, नसत्यांची कमाई पकोळ, जो प्रामाणीकपणान ओमता ताका खरेंच प्रतिफळ मेळटा. जो नसतो मनीस आसा ताचें जिवीत पकोळ जावन आसा, त्याच्या ताच्याच जिवितांत तो नाश जाता. पूण प्रामाणीक मनीस जिंकितान तो ओमता तो खरेंच बरो प्रतिफळ मेळटा. बरो प्रतिफळ मेळच्या खातीर देवान म्हाका आनी तुका ह्या संवसारांत दवरलां. जेजून कित्याक आमकां इदळमसो राखलां आनी सांबाळलां. ह्या कोविडा टायमार अलेपुरा मारेकार पिडा येता आसतना आमकां सगळ्यांक राखलां देवान, आमकां सांबाळलां. आमच्या जिवितांत बरें प्रतिफळ ताणें लाभयलां. आमकां सांबाळलां जाल्यार कित्याक ताणें आमकां दिलां तें प्रामाणीकपण आनी ताची स्तुती करून ताका अर्गां दिवंक देवान आमकां विसरून काडलां. देखून मुखार सांगता लुकाचो वांजेल 20:3 अध्याय 40:3 वाक्या. लूक चॅप्टर 23:43 सांगता, जेजून ताका सांगलें, हांव तुका सांगता आजच तूं म्हजे सांगता वैकुंठांत आसतलें. पळया, जेजू ना जाल्यार ह्या सोराक सर्गीच्या राज मेळोवंकूच साध्य नाशिल्लें. कित्याक तो खोटेपणान जियेल्लो, वायटान जियेल्लो, हेरांक नागयल्लो, हेरांक लुटलो मनीस. पूण जेजूचें संपूर्णपण तें संपदलें म्हणटा आसतना ह्या सोराक सर्गीचें राज मेळ्ळें. कित्याक ताचे खातीर ताका कितें शिक्षा मेळोवंक आसली ती जेजून ताचेर घेतली. कितें ताणें ह्या संवसारांत मरणाची शिक्षा भोगोवंची आसली ती जेजून काण गेली आनी ताका खेस्तींतलो ताका राखलो. हेमकडच्या खेस्तींतलो ताका राखलो. एकच एक उतर सांगलें ताणें, सोम्या म्हूण सांगलें, आज म्हजो तूं उगडास कर म्हूण सांगलें. इतलेंच तूं वैकुंठाक येताना म्हजो उगडास कर. आनी जेजून सांगलेलें उतरां, आजच तूं म्हजें सांगता वैकुंठांत आसतलें. आनी सगळे सर्गींचे राज त्या सोरान जोडले. सोर तूं लास्टाक सर्गींचे राजय ताणें सोरलें. सोर न्हू तूं सोडलें ताणें. तसलें जिवीत जियेल्लो, वायटान जियेल्लो. एक घडी एकच सोम्या कडेन उलयल्ल्या वरवीं सोम्याची कृपा ताका लाभली, सोम्याच्या बोक्साणें ताका लाभलें, सोम्याचें दायज ताका लागलें, सोम्या सांगता जियोची ताका एक साळावळ लाभली आनी जेजू सांगता जियोचें एक भागच ताका मेळ्ळें. कितलें व्हडलें भाग न्ही तांचें. तर आमकां खंडे जावन आमी त्या सर्गींच्या राजांत रिक्षा खातीर आमी ह्या संवसारांत आसा आनी संवसारांत बरीं कामां करन आमकां सगळे आमचे कश्ट जेजून काडल्यात, सगळे आमची पिडाशिडा जेजून काडल्या, सगळे आमच्या वायटाचे सत्य सगळे जेजून काडल्यात. एक आमी पळयल्यार म्हाका समजल्ल्या प्रकार दमदूताच्या कृत्या पुस्तकांत 3ऱ्या अध्यायांत तोंठो मनीस एका देवळाच्या भायर आसलो आनी पेद्रू आनी जुआंव देवळाक भितर सरताले. आनी जेन्ना पेद्रू आनी जुआंव देवळाक भितर सरतना वो तोंठो मनीस थंय जल्मात तोंठो तो त्या बागलार ताका हाडून दवरताले आनी भीक मागतालो ते पयशे आनी ताका मागीर सगळे सिनोगोगाची कामां जाल्या उपरांत पाटी येताना ताका व्हरताले. ते कितल्या वर्सां जावन लोक सगळो पळयतालो ह्या मनशाक. पूण जेन्ना पेद्रू आनी जुआंव त्या देवळांत रिक्त आसतना आनी ताका पळयलें ताका येत्त उतर असो पेद्रूक उडास आयलो. संपदलें म्हणलें तें. संपदलें. ह्या मनशान आखा सगळी हाची पिडा आशिल्ल्या जेजून काडल्या. ह्या मनशाक सोलोवचें बरी देवान केलां. पूण वो आनीक कित्याक ह्या बागलार मागणें करता, आनीक कित्याक बागलार हेरां कडेन भीक मागता. देखून पेद्रू सांगता, म्हजे कडेन तुका दिवंक कितेंच रुपें भांगार म्हजे लागीं ना, पूण म्हजें कितें म्हजे लागीं आसा तें हांव तुका दितां. कितें आसा ताचे कडेन आसलो तो पवित्र आत्मो, ताचे कडेन आसले देवाची उतराची सकत, जेजूची सकत ताचे ती आसली, पुनर्जीवनपणाची सकत ताचे ती आसली. देखून तो म्हणटा उठ. पेद्रून ताका उजव्या हाताक जावन ताका उठयलो. तक्षणंत ताच्या पांयांच्या पावलांक घंटीक आनी बोळ आयलें. तो सट्ट करून उठून उबो रावलो आनी सोलोवंक लागलो. कित्याक आमची पिडा आशिल्ल्या सगळी जेजून काडल्या. आमी खंडी जावन पळय, जेजू कडेन तुमी कितेंय मागा. आनी बायबलान तुमी वाचा, सगळो बायबल वाचा. जावंक पुरो तो मातेवाचो वांजेल, या मार्काचो वांजेल, लुकाचो वांजेल, या जुआंवचो वांजेल, चारीय वांजेल तुमी वाचा. हर एक लोक जेजू कडेन मागता. जेजून कालें दिलां, पवित्र आत्मा दिला.
एक समारीच्या स्त्रियेची जिनी पळया मगच्या भावा आणि बहिणी. समारीची स्त्री बांयच्या काट्या लागी बसली, जाकोबाच्या बांयच्या काट्या लागी बसून असली ती समारियाची स्त्री. आणि त्याच्या पहिले जेजू बसून बसला. जेजू बसून त्या स्त्रियेक राखता ही स्त्री केदाळ येत, केदाळ ही स्त्री म्हजे लागी येत, केदाळ ही उदक काढून घेत, केदाळ हांव त्याच्या उलयन, केदाळ तिका सुडका दिन. जेजू राखून आसा त्या पत्की स्त्रिये खातीर राखून आसा. आणि जेजू राखता हर एकल्या पातकां खातीर आज जेजू राखून आसा. हर एका वायट संवयेंत असलेल्या तुझ्या संबंधी खातीर जेजू आज राखून आसा. आणि सगळे या संवसाराच्या मेतेरपणांत असल्यांक जेजू राखून आसा. केदाळा तो म्हजे सरशिनेचे येत गी म्हणून कशें वेचीक पोतू पाटी येता आसतना बापूय राखून रावलो. कितलीं वर्सां जाती तें थंय सांगना पवित्र पुस्तकान. लुकाचो वांजेल तुमी वाचल्यार 15वा अध्यायान कळटा. वेचीक पोताचे वापर तो घर सांडून गेल्लो, सगळें ताचे वांटो खाण घेवन आल्लो दूड सगळो विबाडून सगळे गम्माता मारून तो आसलो. आणि तो आसल्या गांवांत दुकोळ धरता देव. आणि दुकोळान तो शिरकता, ताका खावंक कितें मेळना, पूण हांगा बापूय राखून रावता. हो म्हजो पूत केदाळ. देव तसो जेजू तसो म्हाका आनी तुका. आमी कितल्या वर्सां हांव देवातावन पयस आसल्या. म्हज्या जिवितांत 30 आनी 3 वर्सां ह्या देवातावन हांव पयस आसलो. 30 आनी 3 वर्सां जेजू राखून रावलो. हो म्हजो पूत, हो म्हजो भुरगो केदाळ म्हजे थंय येत गी म्हणून राखून रावलो. आणि पयले फावटी हांव त्या मागण्याक येतानाच म्हाका एनकावंटर केल्लें जेजून. देखून हर एकल्यांक आमकां राखून रावता जेजू. जे त्या समारीच्या स्त्रियेक खातीर राखून रावलो. दनपाराच्या वोतांत ते थंय कितें सावळी नातली. आपोस्तल पुरो ताचे शिस पुरो खनशावान हाडूंक हळ्ळेक गेल्ले. आनी जेजू एकलो मात्र राखून आसलो. दनपाराच्या खरकट्या वोताक राखून आसलो. ती समारीची स्त्री केदाळा येता म्हणून. जेन्ना समारीची स्त्री येता जेजू पळयता तिका आनी म्हणटा तिचे कडेन पियोंक उदक दी म्हणून. आनी केदाळा त्या स्त्रियेक कित्याक आनी जेजू जुदे वांकांनी तांकां एक पंक्त नातली. आनी तांच्या हातांतले कांय खाण घेवंक नातले, हे तांच्या हातांतले कांय पियोंक नातले. पूण ते कितें आसा पळय रुल्स एंड रेग्युलेशन जेजू मन उडयता ती. आनी तिका संबंध करता तिचें तें रिलेशन वाडयता. आनी जेजू तिका म्हणटा आळे म्हजें तें असलेलें उदक तूं पियेशी जाल्यार मागीर केदाळत त्या बांयच्या काट्या लागीं येवची तुका गरज पडची ना. तुज्या काळजांतान वाळत्या उदकाच्यो झरी उमाळोंक लायतलो म्हणटा. आनी तें उदक दी म्हणटा ती. आनी तेंच उदक तत्व पवित्र आत्मा जेजू तिका जावंक पुरो. तिका रिणांत आसले वरवीं, खोटेपणांत आसले वरवीं, वायटांत आसले वरवीं, तिचे म्हाका दिसता तिचे कडेन कांय पयशे नातल्या वरवीं तसले व्याभिचाराच्या पाताक ती करताली जावंक पुरो. जेजूक तिका पयशे दिवनी धाडयेता आसलें, तिका एक बरें करनी धाडयेता आसलें. ह्या तिका सगळे पयले पाताक सोडून आनी एक नवें जिवीत जिये म्हणून तिका कांय सुडका दिवनी धाडयेता आसलें. पूण तसलें खंयचेंय करूं ना. बगार जेजून दिलो तुका पवित्र आत्मा. पवित्र आत्मा मेळ्ळो असो तिका. कोळसो तंतसून धांवली ती हाका हळ्ळेक तिच्या गांवाक. मगच्या भावा आनी भयणी त्या व्याभिचार म्हणून लोक तिका पयस दवरतालो. कित्याक म्हळ्यार तेणी पांयांक किनकुळे बांदून आवाज करून वचत आसलें व्याभिचार म्हणून कळजे लोकांक. आनी तसले परिस्थिती आसली त्या टायमार. आनी जेजू तिका स्विकार करता आनी तिका पवित्र आत्मा दिता. आनी पवित्र आत्मा आयिल्ले तिचे बांदपा सगळे तुडतात. वायटाचे सगळे ती सगळे पयस वता. आनी तिणें केल्लें सगळें तिका मतीक हाडटा. आनी सगळें परिवर्तन ती समारीची स्त्री जाता. आनी समार्याक ती वता. आनी सगळें समार्या शहरांत जेजू लागीं धांवून येता. एका स्त्रिये वरवीं सगळें शहरांत बदलता पवित्र आत्मा दिल्ले वरवीं. मगच्या भावा आनी भयणी देखून आमी केदाळाय मागता जाल्यार आमी मागलें. कित्याक म्हळ्यार मागलें खंयचेय दिना आमकां तो. कित्याक म्हळ्यार ऑलरेडी दिलां ताणें परतेक खंय तावन दिवचें. तुका घर जाय गी ऑलरेडी दिलां. तुका फायनान्स जाय गी ऑलरेडी दिलां तुका देवान. तुका कालें गरज आसा ह्या संवसारान सगळें तुका दिलां. परतेक तुवें ताचे खातीर मागचें ना. मागल्यार जेजू दिता खाली पवित्र आत्मा मात्र. पवित्र आत्मा दिता. आनी पवित्र आत्मा तुका कितें दिल्लें आशिर्वाद आसात पळय ती जोडकान घेवन तुका वाट दाखयता. पवित्र आत्मा त्या वाटेन तुका व्हरता. आनी तुका कितें जाय तें तुजे खातीर कितें निर्माण करून दवरलां जेजून. कितें फावो तें गुपित धिरवी तुका दवरल्यात. कितें लिपोवन दवरली संपत्ती दवरल्यात ती म्हाका आनी तुका कळीत ना. पूण पवित्र आत्म्याक कळीत आसा. पवित्र आत्मा त्या वाटेनी व्हरता आनी थंय तुका जग दाखयता आनी सगळें बरें करता. मगच्या भावा आनी भयणी देखून आज आमी हें उतार आमी कान घेतना जाकोबाचो पत्रांत आमकां सांगता. जेम्स चॅप्टर 3:2 जाकोबाचें पत्र 3रो अध्याय 2ऱ्या वाक्यात सांगता साबार सांगतरी आमी सक्कडी सुकून पडटा. खंडीत जावन आमी सुकून पडटा. तुमी सरयेकले सुकून पडटात. जो कोण उलोवच्यान केदींच सुकून पडना तो एक संपूर्ण मनीस
सही सगळी आपली कूड दामून दवरूंक तो सकता देखून उलोवण्यांत आमी केदेंच सुकोन पडोवन नजो सत मात्र उलयचे वय जाल्यार वय म्हणचे न्हय जाल्यार न्हय म्हणचे ताच्या सडीत कितें येता तें देंवसरांत येता म्हणटा सोमी देखून आमचे उलोवणे फावो ते परी जायचे तिमोथीक बरयल्लें पत्र आमकां सांगता दुसऱ्या पत्रांत 3रो अध्याय 16 आनी 17 वाक्या 2 तिमोथी चॅप्टर 3 वर्स 16 आनी 17 सांगता देवाच्या प्रेरणाकाल बरयल्लेलें सगळें पवित्र पुस्तक शिकोवन दिवंक सूख केल्ल्यांक बेस्तावंक वा सुखी तिदवंक आनी बऱ्या जिणेची तरबेती दिवंक उपकारता हे परी देवाचो भक्त पुर्तो प्रवीण जावन सर बऱ्या कामांक तो तरबेत जाता देवाच्या प्रेरणाकाल बरयल्लें सगळें पवित्र पुस्तक शिकोवन दिवंक सूख केल्ल्यांक बेस्तावंक वा सुखी तिदवंक आनी बऱ्या जिणेची तरबेती दिवंक उपकारता हे परी देवाचो भक्त पुर्तो प्रवीण जावन सर बऱ्या कामाक तरबेत जाता कित्याक देवाचें उतर आमी वाचचें देवाच्या प्रेरणाकाल बरयल्लें सगळें पवित्र पुस्तक आमी वाचून काडीचें घडये घडये म्हणल्यार बरी वाचचें आमकां फुरसत मेळटना वाचचें आनी हें वाचून आमी खंडीत जावन आमी आनीकी तरबेती जोडटा आनीकी आमी देवाच्या उतरांत प्रवीण जाता ह्या संवसारांत आमी आनीकी बळादीक तरान देव आमकां उपयोग करता देवाचें उतर आमी वाचल्यार मगच्या भावा आनी भयणी जुवांचा वांदेलान सांगता 8 अध्याय 12वें वाक्या जॉन चॅप्टर 8 वर्स 12 सांगता मगच्या भावा आनी भयणी आज आमी पळया जेजू परत्यान तांचे लागीं उलोवन म्हणलो हांव संवसाराचो उजवाड म्हजो पाटलाव करता तो काळो कान चलचो ना पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो जो कोण पळय जेजू तूं ह्या संवसाराचो उजवाड म्हजो आनी तुजो उजवाड तोत्तू आमी ताचो पाटलाव करता जाल्यार आमी काळो कान बिलकुल चलना पूण आमकां जिविताचो उजवाड आसतलो जिविताचो उजवाड जेजू क्रिस्त खुद्द तो जिविताचो उजवाड आनी तो आमकां संपूर्णताय काडटा आनी सगळें आमकां तो शिकयता तो आमच्या जिवितांत उजवाड तो आसल्यार आमच्या जिवितांत काळोख उत्तना काळोख म्हळ्यार पाताक आनी उजवाड म्हळ्यार तें खंडीत तो देवूत जावन आसा देवूत उजवाड जावन ह्या संवसाराक आयिल्लो आनी जेजू क्रिस्त तो उजवाडाचें मूळ कारण जावन आसा देव उजवाडाचें मूळ कारण आनी उजवाडाचें मूळ कारण आसलो देव आपल्या पुताक ह्या संवसाराक धाडन मनशाच्या जिवितांत उजवाड फांकयता आनी तो उजवाड आमी कान गेला आमच्या जिवितांत आमी आपणायला तो उजवाड त्या उजवाडांत आमी जियोवची देवाची भुरगीं जावन आसा मगच्या भावा आनी भयणी जुवांचो वांजेल 3रो अध्याय 5वें वाक्य आमकां सांगता जॉन चॅप्टर 3 वर्स 5 सांगता जेजून जाप दिली सतत हांव तुका सांगता उदकान आनी पवित्र आत्म्यान जल्मल्या करीत कोणूच देवाच्या राज्यांत प्रवेश जावंक शकचो ना उदकांत आनी पवित्र आत्म्यान जल्मल्या करीत कोणूच देवाच्या राज्यांत प्रवेश जावंक शकचो ना निकोदेमाक घाल्लें हें उतार जावन आसा निकोदेम व्हडलो एक शिकोवणदार आनी व्हडले शिकोवणदार म्हळ्यार जुदेवांक आनी व्हडलो तो शिकोवणदार जावन आसलो आनी तस जाल्यार शिकोवणदारा म्हळ्यार रातीक येवन जेजू कडेन विचारता हांवें तो कशें जोड काण घेवचें पवित्र आत्मा परत्यान जल्मोवचें म्हळ्यार कशें म्हणून देखून जेजू सांगता सतत हांव तुका सांगता उदकान आनी पवित्र आत्म्यान तुवें जल्मल्या करीत तूं देवाचें राज जोडूंक शकचो नाय मगच्या भावा आनी भयणी आमी पवित्र आत्म्यान भरचें पवित्र आत्म्या खातीर मागचें खंडीत जावन एक दिसाक एक वर तरी आमी पर्सनल प्रेयरान करचें तें धाडा वो पवित्र आत्म्याची सकत आमकां मेळटा आनी जाता तितलें सांगता आमी मागणी करीचें एक ल्हान ल्हान मागणी आमी सांगता मेळून केल्यार खंडीत जावन आमचें थंय खंडीत बदलाव येता आनी चड आनी सक्तिवंत आमी जाता मगच्या भावा आनी भयणी जुवांचें पयलें पत्र 5वो अध्याय 4वें वाक्य अशें सांगता 1 जॉन चॅप्टर 5 वर्स 4 सांगता कित्याक देवाचे भुरगे सकड संवसाराचेर जैत व्हरतात संवसाराचेर जैत म्हळ्यार आमचो भावार्थ पळय आमी सगळे ह्या संवसाराचेर जैत व्हरचें संवसाराची पोखळ दौलत दोळ्यांची पुसलावणी आनी विशेश तरान कुडीच्यो ओडण्यो हे पुरो संवसाराचे जावन आसा हाचे वयर आमी चड आनी चड आमची निगा दवरची न्हय आमी निगा दवरचें आमची दिश्ट आसा जे सर्गींच्या राजाची आमची दिश्ट जावन त्या सर्गींच्या राजान म्हजे खातीर आनी तुजे खातीर देवान कितें तयार केलां ह्या संवसारान आमकां सगळें तयार करून दवरलां तें आमी सोदून काडचें तें आमी सोदून काडचें जाल्यार पवित्र आत्म्याची मजत आमकां जाय पवित्र आत्मा नातल्या शिवाय म्हजे खातीर जेजून काल सोदून काडलां रेडी करून दवरलां तें म्हाका आनी तुका कळीत जायना देखून पवित्र आत्मा आमकां त्या वाटेन चलयतना तें सगळें आमकां मेळटा जें कितें देवान म्हाका आनी तुका दवरलेलें तें सगळें आमकां मेळटा एक एक संगती आमकां मेळटात मगच्या भावा आनी भयणी देखून जो वांजेल सांगता 11 अध्याय 25 आनी 20 आनी 6 वाक्या
जॉन चॅप्टर 11 वर्स 25 वर्स 26 म्हणटा जेजून तिका सांगले अंश पुनर्जिवंतपणाने जीव. जो कोण म्हाका सतमंता तो मरत जाल्यार जियेतलो आनी जो कोण जिवंत आसा आनी म्हाका सतमंता तो सस्तनाक मरसना. ही जाप दिल्ली मार्ताक आनी मरियेक. जेन्ना लाजरस मरण पावल्लो ताका 4 दीस जाल्ले कुसोन आसलो, त्या कुसुल्ल्याक जेजू उठयता जिविताक. आनी त्या वेळार ताच्या पयलेंच मार्ता धांवन येता, मरी धांवन येता, जेजूक भेटतात आनी म्हणटा तूं आमच्या सांगत आसलो जाल्यार म्हजो भाव मरतो नासलो. देखून आतां जाल्यार तुका सोर संगती साथ आसात. देखून जेजू म्हणटा खंडीत तो जिवंत उठतलो म्हणटा. तेन्ना मरी म्हणटा, मार्ता म्हणटा हांव खरेंच जाणा त्या निमाण्या दिसा तो जिवंत उठतलो. न्हय, हांवच जिवीत, हांवच जिवंतपण म्हणटा. हांवच पुनर्जिवंतपणाने जीव. कित्याक जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान आनी तो प्रेरक आत्मो सुमये सांगता आसलो. आनी जेन्ना जेजून त्या लाजराच्या पोंडाचे ती शिळा काडली आनी लाजर भायर ये म्हणटना पवित्र आत्म्यान ताका घुट लायलो, तो भायर हाडलो. ताचे दोळे ताका दिसनातले, ताचे पाय बांदले, ताचे हात बांदले, सगळे रेवडून दवरले ताचे मोर्न. ते सकत त्याची पवित्र आत्म्याची सकत इतली की लाजराक भायर हाडता. आनी जेजू म्हणटा ताका सोडे आतां वचोनी. मगच्या भाव आनी भयणी त्या मरण पावन 4 दीस कुसरिल्ल्या लाजराक जिवंत करूंक सकत आसली जाल्यार तो पवित्र आत्मो जेजूचो, जेजू थंगत आसलो पवित्र आत्मो हर एक पिडेस ताका घूण करतना जेजू ते आसलो पवित्र आत्मो ताका जिवंत उठयता. विधवीच्या पुताक जिवंत उठयता आनी जायराच्या धुवेक जिवंत उठयता आनी लाजराक जिवंत उठयता. तो जेजू सांगता आसलो पवित्र आत्मो, तो जेजूचो पवित्र आत्मो तो आमकां दिता आनी तो आमकांय नव्या जिविताच्या वाटेन चलयता. आनी संवसारांत ह्या संवसारांत आमकां कितें जाय तें सगळें आमकां दिता. वो कसले असो भावार्थ आमकां आसूंक जाय. हेब्रेव चॅप्टर 11 वर्स 1 सांगता, हेब्रेवाचें पत्र 11 अध्याय 1 पयलें वाक्य, भावार्थ म्हळ्यार आमी बरोवसोन आसा त्या संगतीचो थारो आनी आमकां दिसना त्या संगती विशयान आमकां आसा ती खात्री. भावार्थ म्हळ्यार आमी बरोवसोन आसा तो, आमी आसा त्या संगतीचो थारो. आमकां ते दिसनात वस्तू पूण आमी फात येता. देव आमकां दिसना पूण आसा म्हणपाक येता. जेजू आमकां दिसना पूण आसा म्हणपाक येता. पवित्र आत्मा आमकां दिसना तो आसा म्हणपाक येता. जेजूक आमी अनुभव करता, जेजू बापाक आमी अनुभव करता, पवित्र आत्म्याची सकत आमी अनुभव करता. तर बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे थंय आसा. तो भावार्थ, तो भावार्थ. आनी ते मागल्या वेळार तो आमकां सगळें दिता. मगच्या भावा आनी भयणी देखून निमाणे उतार फिलिपिकारां बरयलें पत्र 4 अध्याय 13 वाक्य सांगता. फिलिपियन्स चॅप्टर 4 वर्स 13 सांगता, म्हाका बळ दितल्या सवय सर संगती करूंक सांगता. म्हाका कोण बळ दिता? बाप म्हाका बळ दिता पवित्र आत्म्या मारिफात. जेजू म्हाका बळ दिता पवित्र आत्म्या मारिफात. तो पवित्र आत्मा म्हजी सकत जावन आसा, पवित्र आत्मा म्हजें बळ जावन आसा. कितलें चड तूं पवित्र आत्म्यान भरताय तितलें बळ तुका मेळटा, तितली सकत तुका मेळटा. ह्या संवसाराचें झूज मांडूंक तुजें सांगता झुजो नासलो तो पवित्र आत्मा तुका जैतेवंत करता. ह्या संवसारांत ती पवित्र आत्म्याची सकत म्हाका बळ दितली. ती सकत पवित्र आत्म्याची सकत आनी ती सकत आसल्यार हांव सर संगती करूंक शकता. तें संपदलें म्हणलें संपूर्ण जालें ह्या संवसारांत. आनी मुखार कितेंच करूंक ना, खंयच्या मनशा खातीर कितेंय करूंक ना. सगळें जेजून कर्ण आखेर केलां, सगळें संपदलां आनी मुखार खंयचेंय काम करूंक ना. जेजून पुरा केलां. येदोळ आसल्याक आदी आसल्याक आनी येतल्या सगळ्या जनरेशनाक जेजून संपूर्ण केलां. आनी तेंत संपदलें म्हणलें उतार त्या खुर्सात हांव सांगलें. संपदलें म्हळ्यार संपूर्ण जालें. देखून आज आमी पिडेंत आसा जाल्यार ऑलरेडी आमी गूण जाल्या, आमी बरी भलायकी आमकां मेळ्ळ्या. तर पिडें जाल्यार ती सगळी पिडा आमचे तान पयस करता. त्या पवित्र आत्म्याक आमी मागल्या वेळार पवित्र आत्मा येता आमकां भलायकी दिवंक. कित्याक म्हळ्यार भलायकी ऑलरेडी दिल्या, ती आमचे थंय आसा. तर कित्या खातीर आमी कस्तांत, कित्या खातीर आमी कश्टांत आसा, अनवरांत आसा, पिडे शिडेंत आसा, निराशपणांत आसा, सलवणेंत आसा, रिणाच्या बारांत आसा. हें सगळें देवान आमकां ऑलरेडी दिलां. पूण हें कित्याक आमी कणकान गेल्या? जावं पुरो आनी तो म्हजो वांटो आसा, म्हज्या पातकाचो वांटो आसा, म्हज्या संवसाराचे अटॅचमेंट आसा, म्हज्या कुडीच्यो ओडण्यो आसात. ह्यो संगती पुरो आज देवातान पयस रावंक म्हाका कितें म्हणटार लोटून व्हरता. आमकां देवातान पयस लोटून व्हरता. देखून जेजून म्हळें संपदलें. संपदलें म्हळ्यार कंप्लीट जालें, संपूर्ण जालें आनी संधी जावन संपूर्ण जालें. देखून आनी मुखार संपूर्ण आमकां सर्व रितीचे खस्त अनवर सगळे पिडा शिडा जेजूच्या नांवान सगळें आमकां बरें जाता. पवित्र आत्म्याची सकत आमी मागया. आनी
इतल्यार मगच्या भावा आनी भयणी आज आमी मागोंक वेता आमी प्रत्येक जावन आश्विन म्हणलो होन्नवार स्वभाव होन्नावरांतलो एकलो भाव कठीण पिडेस्त आसा आनी ताचे खातीर मागता आमी आनी बनवेंचर लोबो हाचे खातीर हो एक याजक जायते वावर करता जायत्याचे मिसांव आसा तें बरें जावच्या खातीर आनी मागता आमी प्रत्येक जावन दिव्या म्हणल्याक थायरॉयड प्रॉब्लेम आसा तिका संपूर्ण गूण जावच्या खातीर आनी एकल्याच्या आवयक वोटिगो आसा तें बरें जावच्या खातीर आनी प्रत्येक जावन एकल्याच्या भुरग्या खातीर मिल्टन आनी मर्विन हाका सगळ्यांक डॉटर इन लॉ आनी हेझलीन हांकां बरी भलायकी मेळच्या खातीर आमी मागता आनी प्रत्येक जावन आमी मागता मगच्या भावा आनी भयणी सगळीं मागया जेसी ऑस्टिन म्हणल्यार हिच्या पुता खातीर विजा मेळच्या खातीर कॅनडाक वचूंक आनी प्रत्येक जावन मागता आमी प्रत्येक जावन क्लेरिटा म्हणल्यार त्या भुरग्या खातीर संपूर्ण तरान सुटका मेळच्या खातीर सँड्रा पायस आनी सेवरीन पायस आमकां सगळे इन्फेक्शनांतल्यान सुटका मेळच्या खातीर आनी सोर्वरितीचे कुटुंबा खातीर डायनाच्या कुटुंबा खातीर आनी प्रत्येक जावन प्रिती आनी सुरेशांच्या कुटुंबा खातीर आमी मागता सिसिलिया रॉड्रिगसांच्या कुटुंबा खातीर जुलियट फेर्नांडीसांच्या कुटुंबा खातीर तेल्मा पिंटोनीच्या कुटुंबा खातीर आमी मागता जॉस्पिन आनी कुटुंबा खातीर मागता सगळे आमच्या गरजां खातीर मागता फ्रांसीस पिंटो खातीर मागता आनी सर एडवर्ड मोंथेरो हांच्या सर गरजां खातीर सविता मेनेजस संदीप डिसोजा हांच्या सगळ्या गरजां खातीर डॉमिनिक आनी फिलोमिनांच्या सर गरजां खातीर आमी मागता सगळे तुमची कितें गरज आसा ह्या वेळार जेजूच्या पांयां ताळा भेटोवन दिया आनी संपूर्ण तरान जॉर्ज रॉड्रिगस हाका संपूर्ण तरान कितें हाका गरज आसा तें सगळें देव फावो करच्या खातीर ह्या वेळार विशेष तरान मागया आनी प्रत्येक जावन आमी एका भयणी खातीर मागतले बंबयची भयण ती आयच्या दिसा ती मरण पावल्या किडनी फेलियर जावन ICUंत आसली मस्त दिसता आयच्या दिसा मरण पावल्या तिच्या कुटुंबाक प्रत्येक जावन तिचो एकलो पूत देवाचें उतार परगट करता मुंबयांत त्या सगळ्या कुटुंबा खातीर मागया दुखेस्त जाल्ल्या कुटुंबाक देव बुजवण दिवन दी आनी मरण पावल्या त्या भयणीक सर्गींचे रास फावो करून दिवन मागया आनी प्रत्येक जावन डेन्झिल म्हणल्यार एक भयण कॅन्सर पिडेन वळवळटा फेल्सी म्हणल्यार भयणेक कॅन्सर पिडेन वळवळटा आनी प्रत्येक जावन रेनिटा म्हणल्यार एक भयण कॅन्सर पिडेन वळवळटा बेन्नी पिंटो आनी ग्रेटा ब्रेन ट्युमरांनी वळवळटात हांकां जैन आरांना हांकां संपूर्ण तरान सुटका मेळच्या खातीर ह्यो सगळ्यो आमचे कडेन मागोवंक मागतान भाजल्या हर एक विनवण्यो जेजूच्या पांयां ताळा भेटोवन दिवन तुमचे सगळ्यो गरजो ह्या वेळार सुमयाक भेटोवन दिवन आमी सांगता मागया हालेलुया 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 हीरा बाबा रे केला बरे दगे शंदर बरे करा बाला सर्गींच्या बापा सर्व दैवीक सकत हर एकलांचेर देवण येवन दी हर एक वायटाचे सत्य सगळ्यो तुटून पडून दी हर एक पीड आशिल्ल्या तांचे तान पयस सोदी सोमया जेजू तुवें त्या खुर्सार म्हणले उतरां संपतलें म्हणून सगळ्या मनशा कुळाक कितें जाय गे तें सगळें तुवें तयार करून दवरलां तें सगळ्या मनशा कुळाक मेळचे बरी तूं आशिर्वादीत कर आज ह्या मागण्याक एटन जाल्यार समेस्तांक तें मेळचे बरी तूं आशिर्वादीत कर हर एकल्यांच्यो गरजो तुज्या पांयां ताळा भेटोवन दिता हर एकल्यांच्या गरजांक तूं उदारपणी पाव आनी आशिर्वादीत कर सगळ्यांची पिडाशिडा गुण कर निरासपण पयसो सोदी सुलवणी पयसो सोदी रिणाचे भार सगळे पयसो सोदी तुजेर विश्वासान तुजेर फातयोन जियोंक जाली कृपा आदार आनी तुवें तांकां कितें पुरो तयार करून दवरलां तें सगळें ताका मेळच्या खातीर पवित्र आत्म्याची सकत पवित्र आत्म्याचें बळ पवित्र आत्म्याची जानवाय तांकां हर एकल्यांक आमकां फावो कर म्हणून मागता ही मागणी आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार आमेन नमान मरिये कृपेन बरलेले सुमी तुजे सांगता स्त्री आमचेर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगतशें जेजो भाग्यवंती मरिये देवाच्या माया मा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता आमेन सर्वांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आयच्या दिसा इतल्या चड संख्यान तुमी आज मागण्याक एटन जाल्यार देवाचे अभिषेक तुमकां मेळ्ळा पवित्र आत्म्याची सकत तुमकां मेळ्ळ्या हर एक संगती देवान तुमकां दिल्यात आनी खंडीत जावन पातया देव तुमकां मुखल्या दिसांनी सगळे फावो करतलो म्हणून तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा आनी बरी रात मागता समेस्तांक गुड नायट.